आनी व्हडले व्हडले आतां हें करता. सो काय बरें तुमी शेतां पळय हांगा आसा. असोच आमचे वांगडा आसा प्रेमानंद गावडे, तो RGBचो मोठो मेंबर आसा. आनी सद्याक आमी मिटिंगेक बेगीन पावल्ले कारणाक हांगा पावल्या. सो आमकां हो मातसो व्ह्यू एन्जॉय करपाक मेळ्ळो आनी तुमकांय दाखोवपाक मेळ्ळो. व्ह्यू एन्जॉय करता आसतना एक स्टेटमेंट आसा म्हाजो. आज आमचे फोंडा तालुक्यान जी शेतां आसात ती म्हाका दिसता खंयच्याच बाकीच्या तालुक्यान ना. शिरोडा म्हटलें जाल्यार जावं मोडकय म्हटलें जाल्यार जावं पिरोळ मतदारसंघ म्हटलें जाल्यार जावं फोंड्या म्हटलें सुद्दां जाल्यार सगळ्यांत चड शेतां आशिल्लो आमगेलो फोंडा तालुका. आज ही शेतां आसात सगळीं लोकांनी खंय तरी कसले तरी नाकाशिल्ल्या आशेन शेतां रोवपाचें सोडलें. पूण आज फुडें जनरेशनाक ही शेतां आमची परत लागवडी खाली येवपाक जाय. तेन्नाच फुडलें जें कितें आसा जनरेशनाक हें सगळें कळटलें. सो हांव सगळे शेतकारां कडेन तशें गव्हर्मेंटा कडेन मागतां हे लोकांक शेतां रोवपाक लागून प्रमोट करात. सो दॅट शेतां सगळीं लागवडी खाली येतली आनी आमचें जें कल्टिवेशन आसा तें वाडटलें. सो देव बरें करूं. सो तुमी पळयतात काय बरें व्ह्यू. तसोच हांगा फोंडेचो वयला तुषार गावडे आसा आनी थंय फोटोग्राफी सेशन बी चालू आसा. सो काय बरें व्ह्यू तुमी पळयतात. सो फुडें हें गोंयांक खंय तरी पूण खंय खंय गोंयां आसा तेंय फुडें काबार जातलें दिसता. जर गोंयकार जर उठलो ना जाल्यार सो गोंयकारांनी फुडें सरपा जाय आपलें हें गोंय वाचोवपाक. आनी आमचे वांगडा आसा रुपल. नमस्कार. खरें म्हणल्यार ह्या लोकांचें अभिनंदन करी सारकी ही एक गोश्ट. कित्याक आयज जी डोंगरी शेती जी हे मरड म्हणटा पळय न्ही, हें जवळ जवळ हेजें अस्तित्वच काबार जायत येयल्लें आसा. पूण आयज ह्या गांवांच्या लोकांनी हें मरड हे शेतीचें अस्तित्व हें राखून दवरलेलें आसा आनी ह्या बद्दल खरें तेंचें अभिनंदन करी अशें करी सारकी गोश्ट आसा. पूण हें मरड येता आसतना इतर जमीन पळयत तर न्ही आनी जर हांगासर जर उदकाची जर सोय आसत न्ही ह्या मड्डा बरोबर आनी इतरीचे खुबशे ते पिको घेवंक शकता. उदाहरणां हांगासर भाजी पालो जावं फ्लावर हे जे आतां हेजे फुडले जे सिजनाक जे कितें क्रॉप्स जाता पळय न्ही ते हांगासर ते घेवंक शकता. पूण हांगासर तर नजर मारीत नाल्यार हांगा उदकाची सोय ना. आनी जर हे सरकारान जर अशें तर हेजे तर सर्वे करून जर हे लोकांक जर जे कितें तेंचे विचार तेजे घेवन जर तांकां एग्रीकल्चरा मार्फत जर काही सुविधा दित तर न्ही म्हाका दिसता हे जो ही जमीन जी आसा न्ही हांगासर वर्साचे 12 म्हयने ते उत्पन्न करून तांकां म्हाका दिसता सर्विसेची सुद्दां गरज. मागीर इतली ही सुपीक जमीन आसा तेन्ना मागता हांव सरकारा कडेन तुमी फक्त लोकांची मतां मागो नाका. लोकांच्यो गरजो कितें आसा ह्योय तुमी जाणून घेवपाचो प्रयत्न करात. आनी हांव सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा.